मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र सभा जुनाचे 19 जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब समोर उमता, जाल्यार जुनाचे 20 मारयेच्या निश्कळंक काळजाचे समर्पण समोर उमता. जेन्ना आमी जेजूच्या आनी ताचे आवय मारयेच्या काळजाचेर नदर घालता, तेन्ना तांच्या काळजांतल्यान व्हांवतली दोयाळाय, मोवाळाय, काकलूत, बोगसोणें, बरेपण, सेवा आनी मोग नियाळूंक आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आमकां उलो. जेजू जावन आसा दोयाळायेचो सागर आनी ताचें काळीज एक दोयाळायेची झोर. जेजून आपल्या बापाची दोयाळाय अणभवली आनी तीच दोयाळाय आमकां शिपडायली. भुकेल्ल्यांक ताणें जेवूंक दिलें, नेणारांक शिकयलीं, वाटसुऱ्यांक बिराड फावो केलें, ओकमान करतल्यांक बक्षिलीं. जेजून दुखेस्तांक बुजवण फावो केली, जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक समाधानाची उतरां दिलीं. मागण्यांत वेळ सारलो आनी आदी ही जावन आसली जेजूची दोयाळाय आपले पोरजे सोवे. एके जोरींतलें उदक थंयच साठोवन उरोना. बोगोर उदक शिपडोत फुडें वेता आनी जमनीक आनी मनशाक बरेपणान भरता. एके जोरी परी जेजूचें आनी मारयेचें काळीज. ताणें आपल्या काळजांतले गूण साठोवन दवरूंक नात. बोगोर एके जोरी परी बरेपण सोगल्यांक शिपडायलें. सोगलीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड बार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. जेजूचें काळीज ल्हानविकायेची झोर, बोगसोण्याचो सागर आनी दोयाळपणाचो सोमदीर. आमच्या बावतिजमा दिसा धोवी न्हेसोण घालून यादनिकान आमकां उलो केलोलो. तूं नवी रोसना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं न्हेसलाय. ही धोवी न्हेसोण तुजे क्रिस्ती वडविकेची बायली खुणां जावं. ती तुज्या सोयऱ्या दायऱ्याचे शिकोवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावो पर्यंत निर्मळ सांबाळ. तशेंच पेटलोली वात दिवन आमकां उगडास केलोलो. हो उजवाड सदांच जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात. ह्या तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तान उजवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्गीच्या राज्यांत सगल्या भक्तां बरोबर ताका भेटच्यात. उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलूं आनी भावार्थाची दिवटी पेटलोली सांबाळूं. हो उलो आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालतल्यांव तेन्ना आमी पवित्रपणान वाडटल्यांव आनी आमचें जिवीत निश्कळूंक सांबाळूंक पावतल्यांव. एक काळीज आमचे कुडींत गरजेचें. एक काळीज रगत तशेंच ऑक्सिजन कुडीच्या दर एका सांद्यांत शिपडायता. तेच परी आमच्या जिविता उदेशी बरेपण आनी दोयाळाय दुसऱ्यांक शिपडावंक आमी वावुरची गरज आसा. पयले सुवातेर जेजूचें काळीज ल्हानविकायेन भरलोलें. देवाचो पूत जावनूय ल्हानविकायेन गोरवाच्या गोट्यांत ताणें जल्म घेतलो. ल्हानविकायेन आपले परजेची मोगान सेवा चाकरी ताणें केली. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. आनी असल्याच उतरांनी जेजून आपलें मिसांव सुरू केलें आनी सेवेंतल्यान आपल्या बापाचें राज विस्तारलें. आयज आमचे भितर कितलें म्हूण व्हडपण भितर सरलां. दुसऱ्यांनी म्हाका मान दिलोलो जाय. दुसरे सुवातेर जेजूचें काळीज बोगसोण्याचें. जेजून सगल्यांक बोगसोणें फावो केलें. आपल्याक वायट करतल्यांक पासून ताणें बोगसोणें दिलें. खुर्सार आपलो प्राण सोडटाना आपल्या बापा लागीं तांकां बोगोस म्हूण मागलें. आयज आमचे मोदें नाका जालोल्या कारणाक लागून रोखडीच दुस्मानकाय वसता. एकामेका लागीं आमी उलय नासतना रावतात.
बोगसोणें दिवूंक आनी बोगसोणें घेवूंक आमी विसरता. तिसरे सुवातेर जेजूचें काळीज दोयाळपणान भरलोलें. आपल्या लागीं मागतल्याक ताणें उदारपणान फावो केलें. आमच्याय मागण्यांक जेजू रोखडोच कान दिता. आयज घोडये दोया वाटचे सुवातेर आमी आमचे हात पांय कोवळून दवरता आनी आमचे दोळे आनी कान दुसऱ्याच्या गरजांक धांपता. चवथे सुवातेर जेजूचें काळीज मनीसपणान भरलोलें. जेजून सगल्या मनशांक एक सारकें लेखलें आनी एक सारके नदरेन पळयलें. आमी मनशांक भायरायता, गरीब ग्रेस्त, काळो गोरो, भिकारी असली अंतर करता. आमकां कोण दिता तांकांच आमी बरीं करतात. आमकां कोण आपल्या फुंगसावांक आपयतात तांकांच आमी आमच्या फुंगसावांत आमंत्रण दितात. देव मनीस जावच्या आपल्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक निश्कळूंक दवरता. पातोक पयसावून खोताविणी आपलें जिवीत तिणें सांबाळलें. देवाची अपुरबायेची दूव कशी ताच्या आज्ञा प्रमाणें तिणें आपलीं पावलां मारलीं. आंकवार मारयेन वायट पयसायलें. वायटाचेर ती झुजली आनी जैतिवंत जावून आपलें निर्मळ जिवीत बापाक आनी ताचे येवजणेक तिणें खर्चिलें. आपल्या काळजांतलें दूख बापाच्या हातांत भेटोवन शीण करिनासतना आपल्या खोतावीण काळजाची भेटोवणी तिणें केली. जेन्ना आमी बापाची येवजण आमच्या जिवितांत मानून घेता, ताच्या आसऱ्या काल जियेता, मागण्यांत वेळ सारता, दुसऱ्या पासत वावुरता, सेवेक आयती आसता, ताळण्याचेर जैत व्हरता आनी आमचें जिवीत आसा तशें मानून घेवन बरे खोबरेचे परगटणार जाता, तेन्ना आमी पवित्रपण जोडटा. दुसऱ्या पासत जियेवप, तुका फायदो पळयनासतना आपकुशेन दिवप, खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन पावलां मारप, जिवितांत त्याग करप, कोश्ट दूख बापाचे कुशे प्रमाणें सोंसप, देवाच्या उल्याक आनी सांगण्याक कान दिवप, हें जावंक जाय आमच्या दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराची चाल आनी वागणूक. इश्टानो, आमच्या जिवितांत बऱ्या करण्या उद्देशी पवित्रपण जोडून आनी निर्मळपणान आमचें जिवीत सांबाळूंक वावरुया. जेजूच्या भोव पवित्र आनी ताचे आवय मारयेच्या निश्कळो काळजाचेर नदर मारून आनी तांचें जिवीत नियाळून जेजून आनी मारयेन दाखयलोली वाट चलुया.